कलंगूट ट्रॅफिक सेल कार्यालयात फाटल्या 6 दिसांसावन लायट नाशिल्ल्यान पुराय कामकाज ठप्प जाला। पुलिसांक मेणवाती आनी टॉर्च घेवन काम करचें पडटा। कार्यालयात लायट नाशिल्ल्यान काम करपाक आडमेळी येवपाक लागल्यात। पंचायतीन लायटीचे बिल फारीक करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली म्हूण पुलिसांनी सांगिल्ले। हे विशीं पंचायतीच्या सरपंचाक विचारल्यार तांणी सांगले, कलंगूट पंचायत आनी ट्रॅफिक सेलाचो लायटीचो मिटर एक आशिल्ल्यान पंचायतीक 16 लाखांचे बिल आयिल्ले। तातूंतले 8 लाखांचे बिल पंचायतीन फारीक केले आनी उरिल्ले बिल ट्रॅफिक सेलाक भरपाक सांगिल्ले। हे खातीर SP DYSP मुख्यमंत्र्याक लेगीत पत्र केल्ले, पूण तांच्यांनी कांयच कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान तांकां निमणें बिल भरपा खातीर 7 दिसांची मुजत दिल्ली। मात तांच्यांनी तरी लेगीत बिल भरूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन तांची वीज पुरवण बंद केल्या, अशी माहिती कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरान दिली। आनी आमकां अशें बिल येयलें अबाउट 16 lakhs। सो आमी तांकां डिपार्टमेंटाक सांगलें 8 लाख तुमी आमकां भरात, 8 लाख आमी फारीक केला। सो तेणी ते आयकोंक ना। आमी तेंचे DYSP, SP, IG सगळ्यांक लेटर धाडलेली। आमी इवन चीफ मिनिस्टराक लेटर धाडलेली की तांकां शिफ्ट करचें म्हणून, कित्याक सालेगांव पुलीस स्टेशन सालेगांव गेले आमचे वयर आनी हांगासर ते वेकेंट सुवात आसली। सो तुमी शिफ्ट करात म्हणून सांगलेलें हांगा आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर, तेंय आयकोंक ना। सो ही बिलां फकत आमी फारीक करपाची लोकांनी। आता समज तूं तांकां तालाव दिता न्हू ते तालाव तरी आमकां दिना जाल्यार आमकां कोर्टाक वयचें पडटा लोकांक। एका सांगून तांकां लेटर दिवन आमी 7 days दिले तांकां टू डू द पेमेंट म्हणून, ते करूंक ना। हांव तेंचे सुएज काडटा, सुएज आमी काडले, मागीर तेचे ते पोंवताले ते आमी रिपेर केले, मागीर लायटी घालपाक सगल्यो पयल्यो आमी पंचायतीन गेल्यो। आनी पंचायत आनी कितले करतले लोक म्हणून आमचे वी आर टॅक्सिंग पीपल ना, इट इज नॉट माय ओन मनी। आमी तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ते फारीक करून हाडले, तेंचे आमी वोटराला काडल्या आतां आउटस्टँडींग। सो आमी वी आर फर्म ऑन दीस, बाबा आमचे जे कितें पंचायतीचे पयशे आहा ते पंचायतीक दिया, तुमचे कितें आहा ते तुमकां दवरा। आनी असो बोबाव केला की एज इफ आमी लायट घातरल्या म्हणून, आमी लायट घातरूंक ना, आमी लायट तेची ऑफ केल्या। कलंगूट ट्रॅफिक सेल कार्यालया खातीर वेगळो लायटीचो मिटर दिवचो म्हूण पंचायती कडेन मागणी केल्ल्याचे कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन सांगले। Kalangut traffic cell is in the premises of village panchayat of Kalangut, म्हणजे पोरियात फुटबॉल ग्राउंडान तांकां जागो दिल्लो। आनी आयज हे प्रॉब्लेम जाल्ले आहा की कॉमन मिटर आहा तो 50% बिल म्हाका दिसता पंचायतीन फारीक करूंक जाय ऑफ द कॉमन लायटिंग एरिया जी आहा थिंगा, आनी 50% should be borne by the traffic cell because they are using it. There is one meter. So I have requested the panchayat sarpanch to make a separate meter only for traffic cell. And till they build their own premises or they go to the police station premises, which we are about to reconstruct. तेजे काम चालू जावपाचें। Till then, I have requested sarpanch to connect them electricity, and we will move the file to the government to pay the old areas. Around 8 lakhs is there. ना तू हे गरमेन जर 5 मिनटां लायट गेली जाल्यार रावंक जायना। ट्रॅफिक डिपार्टमेंट PI ब्रँडन म्हाका दिसता बऱ्यांचे बरें काम करता कलंगूटात, आनी तो ट्रॅफिक मेंटेन करपाचो आपलो प्रयत्न करता। वत जालें कितले वत बदान जर पडले जाल्यार ते सामके थंय रस्त्यार आसता आनी ट्रॅफिक सोडोवपाचें काम करता। आयज जर त्याच डिपार्टमेंटाक जर लायट ना जाल्यार खंय तरी ऑन ह्युमन ग्राउंड इट इज नॉट फेअर, कित्याक ही गरमी जी वाडल्या ती सोंसपा सारकी न्हू। आत्तां हांवें सरपंचाची कितें तरी बायट पळयल्या, सरपंच म्हणटा आपूण कातरला। हांव मानता तेंच्यांनी बील भरूंक नासतलें, पूण सरपंच विलेज पंचायत कलंगूट सरपंच तेंची लायट कातरपाक कोण? हें काम डिपार्टमेंटाचें बील भरूंक ना जाल्यार कितें डिपार्टमेंट कातरूं शकता, दे हॅव ऑल द रायट्स। पूण सरपंचान हें करचें न्हू आसलें, मात तरी चिंतूंक जाय आसलें हें करच्या पयलीं, कित्याक लायट ही नेसेसिटी। गोमंतक टीव्ही खातीर कलंगूटच्यान रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर।